आज हांगासर पावलेल्या नव्या विगाराक ताचे बराबर आयलेल्या याजकांक धार्मिकांक लायीक बोवाडट्यांक आनी जेसूजीच्या बिस्पाच्या प्रतिनिधीक आनी आमच्या बिरगजगारांक स्वागत. तुमी सकडांनी तुमची बसका स्विकार करची. आज हांगा पावलोलो नवो पिरगज विगार मानादीक बाप बोनावेंचर नजरेत मिलार मायेच्या पिरगजेतावन आयला. आतां ताचे हातीन ह्या पिरगजेची जबाबदारी दिवंक बिस्पाचो प्रतिनिधी भोव मानादीक बाप जोसेफ मार्टीस हजर आसात. तो ह्या कार्यक्रमाचें येजमानपण घेता. सोमेस्तान ह्या कार्यांत भक्तीपणान भाग घेवंक उलो दिता. नव्या विगाराक स्टॉल दिवचें. आदलो विगार नव्या विगाराक स्टॉल दिता आनी म्हणटा, हे देव पवित्र आत्म्याची पिरगजेंत क्रिस्ताचे मणेरपण सोलोवंक येसू वडील बिस्पान तुका नेमला. येदोळ पर्यांत ही सेवा देवाचे दयेन आनी वडिलांचे उपमे खाल हांवें सोलोवन वेली. आज तावन हे सेवेस्तान तुज्या हाताकार दिवंक हांव संतोश पावतां. ह्या जाती मणेरपणाचो गुर्तू कशें आशें स्टॉल हांव तुका दितां. गोवळीक वावराचो गुर्तू पवित्र पुस्तक दिवचें. आदलो विगार नव्या विगाराक पवित्र पुस्तक दिता आनी म्हणटा, देवाचें उतर आटप तें पवित्र पुस्तक हांव तुजे हातीन दितां. बोवाडतान आनी बरवशान हें तूं स्विकार कर आनी पुरत्या मोगान तूं देवाचें उतर परगडचें सेवेंत तुजी जिणी करची. सुकाळी आनी आकाळी देवाचो शब्द परगट कर. ह्या देवाच्या उतरान ह्या पिरगेच्या बोवाडत्यांक तूं पोस. तांची आत्मीक सभा करचें तुजे जिणयेंत तुका ददोसपण जावं दी. कश्टां आनवारां मदें वा विरोधपणा मदें देवाचें उतर तुजें धैर्य आनी समर्थी जावं दी. नवो विगार पवित्र पुस्तक घेता आनी पुस्तक स्थानार तें दवरून ताचे कुशीनी 2 वाती जळयता आनी तें पवित्र पुस्तक दुंपयता. उपरांत सुवार्थ देवन एक वाचप वाचता. सर्वांनी उबें रावचें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
तेणे एक राशीस गलिलयाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांच्या भितरल्या तोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वसोंक दातुरलो. जेजू लागीं येवन तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परचांचे शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे ताका पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची आखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हूण उडासतो वरा. देवाचें उतर हे आतां बोवार्थाची उसारणी लोकांन बसचें. बिस्पाचो प्रतिनिधी नव्या विगाराक बोवार्थाची उसरणी करूंक उलो दिता आनी म्हणटा, क्रिस्ताच्या सेवेंतय तुजी तरासण आनी तुजो विश्वास उसारून तुजी बोवार्थाची उसारणी आतां तूं कर. नवो विगार ह्या उतरांनी आतां बोवार्थाची उसरणी करता. हांव फादर बोना बोवार्थाचे 7-8 टापच्या सुत्रांत आसात ती सर 7 आनी हर एक 7 तीर बोवार्थान 7 म्हणटा आनी हांव ती उसारता. एकाच देवाक 7 म्हणटा, सर पदवेदार बाब तो सर्गा आनी प्रथमेचो दिसच्या आनी ना दिसच्या सर वस्तूंचो रचना. आनी एका सोमियाक जेजू क्रिस्ताक 7 म्हणटा, देवाचो एकलो पूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्मला, देवातान देव उजवाडातावन उजवाड. खऱ्या देवतान उपजल्लो खरो देव तो देवातावन जल्मला, ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे उरेसर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासत आनी आमच्या सुरवणे पासत सरगारतान तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्यावरी अंकार मुरयेचे उदारीन ताणें कूड घेतली आनी तो मुरीस जालो. आनी आमच्या पासत पोंच पिल्या ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका नेके पेलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे 3ऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवाटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक 7 म्हणटा, सोमी आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता ताव निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताका इसामा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्यावरी तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरीस आपलेले सभेक 7 म्हणटा. पातकांच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासूर रावता. देवाच्या उतरांत आटापता ते सगळे हांव दृढपणी फाती येता. आपले संभ्रमीक उसाडणेन वा सामान्य आनी जराल शिकोवपा सदरे मुखांत्र पवित्र सभेन दैवेक उगडापणाचें म्हूण फातयेचें म्हूण बरपी वा संप्रदायांत हातांतर केलां तें हांव दृढ बाबार्थान फाती येता. पवित्र सभेन बाबार्थ आनी नैतीक शिकोवणे विशीं खात्रेन सुचायलां तें सगळें हांव मानतां आनी तांतले हर एकी हांव दृढपणी स्विकार करतां. सांगतास पापान आनी बिस्पाच्या एकतरान खेरीतपणी परगटूंक ना तरी तांणी आपल्या शिकोवपा सदरेतावन विवारून सांगलेलें सगळें कुशे मनान आनी म्हज्या जाणवायच्या धर्मीक काल्पणान हांव मानून घेतां. सेवेस्थानाची जबाबदारी घेतना पवित्र सभेच्या नांवान दिवची काल्पनाची भास. आपलो कायदो विश्वासीपणी चलयतलो म्हूण नवो विगार बिस्पाच्या प्रतिनिधी मुखार फर्मान करता. पवित्र पुस्तकाचेर आपलो हात दवरनो अशें म्हणटा. ह्या पवित्र फिरगजेच्या सेवस्थानाची जबाबदारी घेवचो हांव फादर बोना म्हज्या उतरांनी तशें करण्यांनी सदांच पवित्र सभे संगे एकतोर सांबाळतलो. नियमा प्रमाणे सार्वत्रीक आनी थळावले पवित्र सभेत सेवा दितना हांवें पाळिच्यो त्यो जबाबदाऱ्यो हांव जतनेन आनी विश्वासपणी पाळटां. पवित्र सभेच्या नांवान म्हाका दिल्या ती जबाबदारी चलयतना हांव बाबार्थाचे 7 पुर्तेपणी मानतां. ती हांव विश्वासपणी हाताळटां आनी विबारून सांगतां आनी ताचे विरोध आसची खंयचीय शिकोवन हांव सुकयतां. पवित्र सभेचे जराल शिस्त हांव पाळटां आनी पवित्र सभेची सगळीं कानुनां चड करून पवित्र सभेच्या कानुनाच्या पुस्तकांत आटापल्यान ती हांव पाळटां. बाबार्थाचे अदीक दोतोर आनी शिकोवपी कशें बिस्प परगडटात ते वा पवित्र सभेचे आडळते पळयतले आसून ते कितें स्थापतात तें हांव क्रिस्ती काल्पनान पाळटां. पवित्र सभेच्या नांवान आनी तिच्या हुक्मेन चलयलेलो आपोस्तोलीक वावर पवित्र सभे संगी एकतरान चलोवन वेल्लो जायशे
देशाच्या बिस्पाकी हांव विश्वासपणी आदार दिता देखून देव आनी हांवें जाचेर हात दवरला तो देवाचो पवित्र वाजेल म्हाका आदार जावं 2206 वर्साच्या माई म्हयन्याच्या 20 तारीखेर बिस्पाचो प्रतिनिधी म्हणटा वयर दसखत केल्ल्या विगारान म्हजे हुजीर आपल्या बावार्थाची उत्सरणी आनी फॉर्माट केला म्हणून हांव रुजवा दितां 2026 वर्साच्या माय म्हयन्याच्या 20 तारीखेर पिरगजगारांचे नांवां पुस्तक दिवचें आतां आदलो विगार पिरगजगारांची नांवां आनी विवाराची पुस्तकां नव्या विगाराक दिता त्या वेळार बिस्पाचो प्रतिनिधी म्हणटा ह्या फिरगजीच्या स्वताचें येवें आनी देणें ह्या पवित्र आत्म्याक फिरगजीत समर्पिल्ल्या फिरगजींतल्या भावार्थाचीं नांवां आसचीं हीं पुस्तकां तुजे हाती हांव दिल्यांत ह्या फिरगजींतल्या सर धर्माच्या लोकां खातीर तुका आतां जबाबदारी आसा प्रत्येक तरान तुजी जबाबदारी आनी तुजी सेवा ह्या फिरगजीच्या कातोलिकां तवशीं आसतली तुज्या मिनतींत फिरगजेंत कातोलिकाचो संको वाडोवन दी संको मात्र न्ही ताचे परस चड ह्या लोकांची उर्बा आनी भावार्थ चड आनी चड खतखतून दी आनी फळां बरी जावं दी आतां पिरगजेच्या स्वताची आनी लेखांची पुस्तकां दिवची पिरगज गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष पिरगजेच्या स्वताची आनी येवें देव्याची लेखांची पुस्तकां नव्या विगाराक दिता ह्या वेळार बिस्वाचो प्रतिनिधी म्हणटा ह्या फिरगजीच्या स्वताची आनी येवे देण्याची पयली जबाबदारी विगाराची फिरगजीच्या लेखाची पुस्तकां फिरगज गवळी परिशदेच्या उपाध्यक्षान नव्या विगाराच्या हातांत दिल्यांत फिरगजकारांच्या सहकारान आनी आदारान ही फिरगज प्रगती जोडून दी नवो विगार चोर पुस्तकां घेवन अल्तारीर दवरता पवित्र सक्रामेंताच्यो पेटयेच्यो सावयो दिवच्यो बिस्पाचो प्रतिनिधी नव्या विगाराच्या हातीं पवित्र सक्रामेंताच्या पेटयेच्यो सावयो दिवच्या वेळी अशें म्हणटा ह्या देव पवित्र आत्म्याक समर्पिल्ले इगर्जेंत आसच्या पवित्र सक्रामेंताच्या पेटेच्यो सावयो हांव तुका दितां पवित्र सक्रामेंताची फावती जतन घेवचें मात्र न्ही सर भावार्थ्यांक ह्या सक्रामेंतान पोसची आनी वागोवची जबाबदारी सदांच सांबाळून वर नवो विगार सावयो घेता आनी पवित्र सक्रामेंताची पेट उक्ती करता आनी कुशेच्यो 2 वाती पेटयता ह्या वेळार गीत गावचें सकडांनी दिमी घालची Yeah.
आतां पिर्गस गवळीक परिशदेच्या सोर संध्यांनी मुखार येवचें. नवो विगार सक्रामेंताक जळयलेल्या वातीतावन आपली वात जळयता. पिर्गस गवळीक मुखार येवचें. ह्या वेळी बिस्पाचो प्रतिनिधी अशें म्हणटा. क्रिस्त संवसाराचो उजवाड तो उजवाड ह्या फिरगजेंत आनी सगळ्यांनींतल्यान प्रसारचें काम हाती घेवचें म्हणून दाखोवच्याक आतां वात जळयता. जबाबदारी घेतलेल्या सहाय्यक फिरगजीच्या गवळीक वावरांत फिरगजीच्या लोकांकी वांटो आनी जबाबदारी आसा देखून लोकांची प्रतिनिधी कशी आसच्या फिरगज गवळी परिशदेच्या संद्यांचे वाती तो जळयता. सर्वांच्या वातींचो उजवाड एकामेका पाशार जाता आनी तांचो प्रकाश वाडोवन येता आनी ह्या फिरगजेंत ह्या विगारान आराम करचें गवळी काम सर्वांच्या सहकारान वाडोवन दी आनी फळां बरी जावं दी. हांवें सरच्या दिसोंग्यातील म्हज्या दिव्यांते हांवें सरच्या भावूक सरच्या खातीर पर्या गावया होसाना गावया होसाना गावया होसाना रायाच्या राया गावया होसाना गावया होसाना गावया होसाना राया. सेवा करच्या दिसोंग्या मोगुच्या काळजां दिवच्या काळजां सेवा करच्या सेवा करूच्या खातीर पर्या गावया होसाना गावया होसाना गावया होसाना रायाच्या राया गावया होसाना गावया होसाना गावया होसाना राया. आतां आमच्या बापा मागणे म्हणून उलो दिवन बिस्पाचो प्रतिनिधी म्हणटा. स्वामी अनस शिकयलेल्या मागण्या आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां ये, तुजे कशें सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सकलेल्या बक्षयता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मोरी मायक आमी उलो मारिया. नमान मरिये कुरपेन बरोले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंते मोरये देवाचे मेळ आमकां बियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. माहुनपणी आमच्या सत्या सवा पासत मागया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्म तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आता ह्या मोठ्या कार्यक्रमात भाग घेवचा तुमचे लगे विनंती करता.
आमचे सांगता आसात बिस्पाचे प्रतिनिधी मानाधिक जोसेफ मार्टिस, प्रस्तुत देरेबायल फिरगजेचे विगार, नवो हुद्दो स्वीकार केल्लो याजक बाब बोनावेंच्या नजरेत, मिलार फिरगजेचो नवो विगार बाब आयवन रॉड्रिगस, बजाल फिरगजेचे एदोळचे विगार बाब लिओ विलियम लोबो आणि मिलार फिरगजेचे उपाध्यक्ष हांणी सर्वांनी हांगा मांडिल्ल्या वेदीर आपली बसका स्वीकार करूंक उलो दिता. हांगासर हजर आसात साबार याजक तशेंच मिलार मायाच्या फिरगजेतावन आयिल्ली फिरगजगारां आनी बजाल फिरगजगारां. आतां मुखार येता बजाल फिरगजेची कार्यदर्शी श्रीमती लिडिया लोबो हांगा जमलेल्या सर्वांक स्वागत करूं. सर्वांक बरी सांज मागता. आज आमच्या पवित्र आत्म्याच्या फिरगजेक वर्त संतोशाचो दीस. आमच्या फिरगजेक नवे विगार आयल्यात. ह्या संदर्भी नव्या विगाराक वेदी स्नानाची जबाबदारी दिवंक गवळी बापाचो प्रतिनिधी जावन हजर जाल्ल्या मानाधिक बाब जोसेफ मार्टिस, देरेबायल फिरगजेचो विगार हांकां सर्वांच्या तर्फेन स्वागत करता. हांकां आमचो आदलो विगार मानाधिक बाब लिओ लोबन फुलांतोरो दिवन स्वागत करी जाय म्हूण उपकार मागता. आमच्या फिरगजेक नवो विगार जावन नेमाक जाल्ल्या मानाधिक बाब बोनावेंच्या नजरेत हांकां सर्वांच्या तर्फेन माया मोगाचो स्वागत. कॅथोलीक शिक्षण मंडळी आनी सबार फिरगजांनी तांणी निस्वार्थ सेवा दिल्या. पळोवंक गंभीर तरी गुंड चिंतपाचे, सदांच लोकांची सेवा मोगान करचे व्यक्ती ते. फादर, आमच्या फिरगज कुटुंबाक तुमकां मोगाचो स्वागत. नव्या विगाराक आमच्या गोळीक परिशदेच्या उपाध्यक्ष दीपक डिसोजन फुलांतरो दिवन स्वागत करी जाय म्हणून विनंती. कालच्या दिसा मिलार फिरगज कुटुंबाची जबाबदारी घेतले मानाधिक बाब आयवन रॉड्रिगस आमचे मदें आसचें आमकां संतोशाचो विशय. बापानो, सर्वांच्या नांवी तुमकां स्वागत करता आनी तुमच्या मुखल्या मिसावाक बरें मागता. फादर आयवन रॉड्रिगसाक आमच्या गवळीक परिशदेचो आदलो उपाध्यक्ष श्री मौरिस डिसोजन फुलांतरो दिवन स्वागत करी जाय म्हूण उपकार मागता. वेदीर आसीन आसच्या मिलार फिरगजेच्या उपाध्यक्ष डिक्सन डिसोजाक मोगाचो स्वागत. सर आयोगाचो संयोजक श्री रोनाल्ड फर्नांडिसान फुलांतरो दिवन स्वागत करी जाय म्हूण विनंती. फाटल्या एका वर्सांतावन आमच्या फिरगजेचें सुगान घेतिल्लो सादो मोगाळ आनी कालत्या काळजाचो मानाधिक बाब लिओ लोबो, तुमी आमच्या फिरगजेन दिल्ल्या सेवेचो आभार मानतना ह्या कार्याक तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. तुमचे मिसांव मुखले मिसांव पवित्र आत्म्याच्या कृपेन फळापरीस जावं दी म्हणून आमचें मागणें. आमच्या फिरगजेच्या सर आयोगाचो आदलो संयोजक श्री लिस्टन डिसोजन फुलांतरो दिवन स्वागत करी जाय म्हणून विनंती. आज हांगासर नव्या विगारांक पावोवंक आयिल्ल्या सर याजकांक, धार्मीक भाऊ भयणींक, गवळीक परिशदेच्या सांद्यांक, सर मिलार फिरगजगारांक आनी सर मोगाच्यांक पवित्र आत्म्याच्या फिरगजे तर्फेन तुमकां मोगाचो स्वागत. नव्या विगाराक स्वागत करूंक आयिल्ल्या आमच्या पवित्र आत्म्या फिरगजेच्या सर गवळीक परिशदेच्या सांद्यांक आनी सर फिरगजगारांक एकाच उतरान स्वागत म्हणटा. तुमकां सर्वांक मानाचो, गणाचो आनी मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. मनस्तीन लिडिया लोबो. आमकां आयलो नवो विगार बाब बोनावेंचर, उल्हासतात बजाल फिरगजगार. मागता तुमकां बरो येवकार. फिरगजगारांची ही बोगनां उसारोवंक आतां बजालचे कोयर मुखार येता.
तुल्य प्रभार आनंदाची भोगणा सगळ्यांनी आईला नवो भिगार फादर बोना वेंचर म्हाका येवकार पिरगस घरामी फुलते फुलला सडा भ्रमणा भरला भ्रमार आनंदाची भोगणा सगळ्यांनी आईला नवो बिगार फादर बोना वेंचर मागता येवकार फिरगस करा आमी येवकार बरो येवकार आमच्या नव्या वेगार बापा पवित्रत्वाची आमची पिरगस मानान स्वागत करता तुमकां येवकार बरो येवकार आमच्या नव्या बिगार बाबा पवित्रत्वाची आमची फिरगस मनात स्वागत करता तुमकां पैशी कुटुंबाची दीर्घजी आमची विविधताले गाणी भरल्या केल्यात विविध संभ्रम संघ संस्थाद्वारे आमची दीर्घ जीवाळ भरल्या आयुष्य कुटुंबाची फिरगजी आमची विविध तालेंतांनी भरल्या केल्या विविध संभ्रम संघ संस्थाद्वारे आमची फिरगज जीवाळ भरल्या येवकार बरो येवकार आमच्या नव्या विगार बाबा पवित्रत्वाची आमची फिरगस मनात स्वागत करता तुमकां येवकार बरो येवकार आमच्या नव्या विगार बाबा पवित्रत्वाची आमची फिरगस मनात स्वागत करता तुमकां मनात स्वागत करता तुमकां मनात स्वागत करता तुमकां देव बरें करूं बजल फिरगज 1940 इसवेन स्थापन जाल्ली जावन आसूं फाटल्या 82 वर्सांनी अभिवृद्धीच्या मेटांनी चल्ल्या हाका प्रमुख कारण जावन आसात हांगा सेवा दिल्ले विगार बाब आमचे मलगडे आनी आमचे फिरगजगार ह्या फिरगजीची चरित्र भोव मोठ्यान तुमचे मुखार दवरूंक हांव उलो दितां आमचो उपाध्यक्ष श्री दीपक डिसोजा हाका वैद्यर आसल्या येजाक बापानो मिलारच्या गोळी परिशदेचे उपाध्यक्ष हांगा हजर आसल्या आसोर येजाकानो दर म्हयन्यानो आनी जमल्या आसोर मोगाच्यानो बजल फिरगेजीची मोठवी चरित्रा तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां मंगळूर शहरांतल्यान फकत 8 किलोमीटर मुडलाक पवित्र आत्म्याक समर्पण केल्ली ही बजल फिरगज नेत्रावती न्हय फिरगेजीचे तेमकां गड जाल्यार मुडलाक बडगाक आंजोल फिरगेजीची गड पडलाक वलेन्शिया आनी काश्या फिरगेजीची गड जावन आसा बजल फिरगज अळपे कंकनाडी बजाल जप्पिनमगूर ग्रामांच्या सुमार 5 किलोमीटर व्याप्तेर विस्तारून आसा बजल फिरगज 1944 इसवेंत जानेवारी 1 तारखेर स्थापन जावन 82 वर्सांची इतिहास आसा बजल फिरगज स्थापन जावच्या पयले हो प्रदेश रुजाई कॅथेड्रलाच्या अधीन आसलो उपरांत अदीक मनादीक बिस्प विक्टर रोजारियो बापांच्या डिक्रे प्रमाणे बजल फिरगज स्थापन जावन फिरगेजचो प्रथम विगार जावन मनादीक लिओ कुटिना बापांनी अधिकार घेतलो अशें पर्यंत 17 येजकांनी तशेंच साबार देवकारांनी तांची निस्वार्थी सेवा ह्या फिरगेजन दिल्या आदल्या वर्सा ह्याच तारीखेर मनादीक बाब लिओ विल्यम लोबो विगार जावन येवन तांची सेवा दिवन आशिल्ले फिरगेजन सरी सुमार 20 कथोलिक कुटुंबां 13 वाड्यांनी क्रिस्ताच्या स्पिरितांत माया मोगान जियेतात फिरगेजीची देवप्रजा अर्थीक रितीन मध्यम वर्गाची जावन आसा फिरगेजंत गौळीक परिशद आर्थीक परिशद 21 आयोग आनी 10 अपस्तलीक संस्था सवे
फिरगजगार फिरगजेच्या उदारगते खातीर कळमीच नासतना वावर दिवन आसात. फिरगेजांत फिरगेजेंत 109 वर्सां जावन चलोवन आयिल्लें प्राथमीक इस्काल आसा. तशेंच एक वाणिज्य बंदा पासून तातूंत बँक, पोस्ट ऑफिस आनी दुकानां आसात. फिरगेजेचें उक्तें मैदान फिरगेजेच्या आनी लोकांच्या गरजेक उपकारता. तशेंच कृशी आसून वाणिज्य बंद पदावन आदाय येवन आसा. फिरगज परिसरांत कार्मेलीस सिस्टरांचें कॉन्व्हेंट आसून ती कन्नडा आनी इंग्लीश मिडियमाचे हायस्कूल पर्यंत इस्काल चलोवन आसात. तशेंच ती फिरगेजेंत सेवा दिवन आसात. फिरगेजेंत आयतारा 3 मिसां, हप्त्यामध्ये 1 मिस आसून अंत लोक आत्मीक रितीन भक्तीपणान भाग घेवन आसात. मनादीक बाप बोनावेंचर नजरेत बाप नवो विगार जावन आयिल्ल्या तुमकां फिरगेजेची चारित्रां तुमच्या मुखार दवरूंक अभिमान पावता. तुमच्या मुखेलपणार आमची फिरगज उन्नतायेक पावंदी म्हूण फिरगजकारांचे आशा जावन आसा. पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तुमकां बरोवन तुमची सेवा ह्या फिरगजेक लाबो दी म्हूण आशेवन तुमकां ह्या फिरगजेक स्वागत करन तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मनीस दीपक मंगळूर धर्माध्यक्षाचे मन्यारी जावन हांगासर आयल्यात मानादीक बाप जोसेफ मार्टिस आनी आमकां तांचो संदेश दिवंक तांचे लागीं विनंती करता. Bajal Firgejent Edolmusher Waurdillo, Padre Father Leo, Noven Sailo Vigar Sound Father Bonaventure Nazareth, Milar Firgejiso Vigar Father Ivan, Milar Sopadikshi, Tashens Milar Taunaile Yaza Kasat, Goldik Paspacha Nivasa Taunaile Yaza Kasat, Tashens Milar Firgejetown, Ailo Lokasa, Bajal Firgejiso Lokasa. पहिल्यान तुमकां समेस्तांक म्हजे उल्हास. फादर लिओन ह्या फिरगजेन 1 वर्साची सेवा दिल्या ताका हांव बरें मागतां. देवाची विस्तार आशिर्वादां मागतां. फाटल्या 30 आनी 9 वर्सां तावन आमच्या दियेसीजीन वर्ण मेळिल्ल्या उपरांत वावर दिल्लो फादर बोनावेंचर नाझरेत. फादर बोनावेंचर वेगवेगळ्या फिरगजेन तशेंच कातोलीक बोर्डाच्या संस्थ्यान वावर दिल्लो. एकीनपणान वावर दिल्लो, जबाबदारी काण गेल्लो लोक आसो आनी प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्यांचो मोग आशिल्लो याजक जावन आसा. देखून ह्या फिरगजेक वर्ग जावन आयिल्लो फादर बोना पवित्र आत्म्याक समर्पण दिल्ली फिरगज तुमकां पवित्र आत्म्याची दराळ आशिर्वादां आनी देणी मेळोवन दिते. ह्या फिरगजेन वावर करूंक बरी भलायकी तुमकां लाबोवन दी. विस्तार आशिर्वादां तुमच्या मुखांतर ह्या बाजाल फिरगजेच्या हर एका लोकाक प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्या लोकांक फावो न्हीद म्हणून तुमचे खातीर हांव मागतां आनी तुमकां बरें मागतां. तुमचे लागीं विनंती करता प्रत्येक जावन बाजाल फिरगजेच्या लोकां लागीं ह्या जगा सांगाता रावा. एकतारान काम केल्यार खंडी जावन फिरगजेची अभिवृद्धी लौकीक आनी आत्मीक जाता. देखून ह्या जगाचो मोग करा. ह्या जगा सांगाता रावा. सांगाता मेळोवन एकतारान ही फिरगज बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न केले जाल्यार ही फिरगज पवित्र आत्म्याच्या बळान वयर येतली. फादर बोना सकट जमलेल्याच्या नांवान तशेंच म्हज्या नांवांनी तुका हांव बरें मागतां. देवाची विस्तार आशिर्वादां हे फिरगेजेन वावर करून तुका मेळो दीत म्हणून पवित्र आत्म्याची कृपा तुजें तें आसून म्हणून मागतां. देव बरें करूं. थँक्यू फादर. फाटल्या 1 वर्सा जावन आमच्या सांगात आसून आपल्या खालत्या आनी मागण्याच्या जिणे वरवीं आनी साद्या उलोवण्या वरवीं लोकांची मनां जिखिल्लो विगार बाप लिओ विलियम लोबो. हांव आतां उलो दितां फादर लिओ लोबो आनी आपली भगनां वसारूंक आनी आपलो तांचो संदेश आमकां दिवंक. देव पवित्र आत्म्याक समर्पीत करून दिल्ल्या ह्या पिरगेचो विगार जावन आयिल्ल्या मानदीक बाप बोनावेंचर नाझरेत, गोळी बाबा सुप्रतीत जावन आशिल्ल्या मानदीक बाप जोसेफ मार्टिस, मिलार विगार तशेंच उपाध्यक्ष हांगासर जमलेले सर विगार बापानो, याजक बाबानो, धार्मीक भयणीनो, मिलार्थान आयिल्ल्या सर पिरगजगारानो, हांगाच्या बाजाल पिरगजगारानो, हांगासर आज मानदीक बाप बोनावेंचर ह्या पिरगेची जबाबदारी तांणी स्विकार केल्या आनी तांचे विशयी ते जायते मानदीक बाप जोसेफ मार्टिस हांणी सांगलें. संस्थांनी तांणी वावर केला. कथोलिक बोर्ड उसल्या मठाक तांणी पावयला. तशेंच देशींतल्या व्हड व्हड पिरगेजांनी तांचो वावर करून ते लोकां मोगाळ जाल्यात.
तांचो वावर प्रत्येक तरान दुबळे धाडटा तें दर म्हूण दिसून येतालो आनी ह्या वावर मुखांत्र सबारांची काळजां तांणी जिखल्यात. खंडीत जावन तांकां हांगासर बरो अवकाश हो वावर करूंक दुबळ्या धाकट्या मदें तशेंच आत्मीक आनी लौकीक वावरा मुखांत्र ह्या पिळगेची अभिवृद्धी करूंक तांकां खंडीत पवित्र आत्मो आपल्या आशिर्वादांनी भरतलो आनी खंडीत जावन तांची ही याजकी सेवा ह्या पिळगेजेंत फळादीक जातली, संतोषभरी जातली हेंच म्हजें मागणें जावन आसा. आनी मानदीक बाब बोनवेंचराक हांव सर बरें मागतां, तांचो वावर फळादीक जावन म्हणून मागून म्हज्या उतरां आखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर लिओ लोबो. तुमी ह्या पिरगेची दिल्ली सेवा आमी सदांच उडास दवरतल्या. आतां आमी सर आतोरायन रावल्या आमच्या नव्या विगार बापाची उतरां आयकोंक. फादर बोनावेंचर तुमचो संदेश दी जाय म्हूण विनंती करता. वेदेचेर आनी तशेंच सकयल आसलेल्या याजक भावांनो, धार्मीक भयणीनो, बाजालच्या लोकांनो, मोगाच्यानो आनी तशेंच मिलारच्या फिरगजकारांनो, थोडी बेलतांगडी जावन आयल्यान तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. पवित्र आत्म्याची फिरगज म्हणटाना पवित्र आत्म्यान म्हाका हांगासर हाडला. हांवें सेवा दिल्ल्यो सक्कडी सुमार खर्चो सायबीण मायक भेटोवन दिल्ल्यो. रुजाई, किन्निगोळी, पुत्तूर, मिलार अशें सुमार फिरगज्यो सायबीण मायक भेटोवन दिल्ल्यो तिसो मोग. ताच्या सांगाता जुजे सोयी चड मोग आसा. ते कसर हें म्हज्या जिणयेंत घडलां तें क्रमेण हांव बाजालकारांक खंयचें घे म्हूण हांव सांगता. आनी मोरी आनी जुजे आसा जाल्यार तांचे मदें जेजू खंडीत जायचे आनी जेजूचो याजक. आनी ह्या तेगांयक सांगाता दवरूंक पवित्र आत्मो जायचेत. देखून पवित्र आत्म्यान हांगासर पावयला. पवित्र आत्म्याक प्रणाम करून हांगासर मोगान स्वागत केल्ल्या विगारांक, गवळीक परिशदेच्या सांद्यांक आनी तशेंच कॉयराक सक्कडांक वंदन. देव बरें करूं. दुसरें मँगलोर सेंट्रल आतावन मँगलोर जंक्शनाक आयला. मिलारचो सुमार लोक आसा. हांवें येवचें नाका म्हूण सांगलें पूण तरीकी सुमारसो लोक आयला. गोत्ता आसलें जाल्यार भोवशा रैलारच आपण येते आहले कोण. आतां लास्ट मोमेंटाक तुमकां रैलार पाटी धाडूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तुमची वाहनां पाटी व्हरोंक जाय. देखून मोग धोरण हांगासर आयिल्ल्याक आनी थंयसर बऱ्या रितीन सुदारशिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचो मोग आनी तशेंच मागणें सदांच आसतलें म्हूण आमची पातयेणी आनी आमची दादोसकाय. ह्याच संदर्भार फादर आयवन मायकल तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आयिल्ल्याक. हांगासर परिस्थिती समजत आसतना मुस्तो कुटुंबां तितकेशे आर्थीक रितीन बरी नात म्हणलो उल्लेख जालो. हांव सड्ड कागदां मिलारत धाडटा आनी कोणी आयल्यार सड्ड कागदां मिलारच धाडची. कित्याक म्हळ्यार हांवें हांगासर येवच्या पयलें सुमार जाणांनी सांगलें ते देवडल्या फिरगज येता हे देशा ल्हान फिरगजेक येतायत गे म्हूण. भोवशा देव आमकां मेळचे जाल्यार गर्दनाच्या गोट्यांत आयिल्लो. हांगासर लोक आनी त्या लोकांची सेवा करूंक जायचे. थंय इल्ले पयशे चड आसूंक पुरो पूण पयशे मात्र न्हय. हांव लोकां कडच्या विशयांत उलयना पूण सामान्य रितीन सांगतना पयशा विशयांत उलयना पूण एकामेकां वांटून काण घेवचें तें बगाप आमचे थंय गुपसोंदी आनी आमारी फात पवित्र सभा बांदूंक साध्य जाता आनी तशेंच आमचे थंय एकवटी आनी केसड बळिश्ट जाता म्हणलें म्हजें चिंतन. हांगासर आयिल्ल्या फादर जोझफ मार्टिस बिस्पाचो प्रतिनिधी आनी तशेंच ताचे वर निवडलो आनी एकलो चान्सलर आसा ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. एस्टेट मॅनेजर आसा तांचे मदें हांव ल्हान मनीस देखून तांकां आयिल्ल्याक देव बरें करूं. निमाणें
मुकल्या 4 म्हयन्या भितर म्हाका तुमची सगळ्यांची घरां विजीट करूंक जाय. मुकल्या 4 म्हयन्या भितर देखून सगळ्यांची परिस्थिती समजूंक तुमच्या लागीं सळावळांनी वळख करूंक भोवशा सांजेच्या वेळार तुमच्या घरांत येता. पदरा बेताना माडाक चडची गरज ना, आंगडी धांवची गरज ना, घरां रांदून तयार करून दवरची गरज ना. म्हाका कितें जाय तें विचारन हांव दोशी पावता. भोवशा मिलार घरां गोत्ता आसा, कोणाच्या घरा कांय खावचें पियोवचें आनी प्रणाम, आनी कोणाच्या घरा जेवणाक वेची संवय इत्त ना. फाटल्या 40 वर्सांनी ती हांवें करूंक ना. ती हांगासरी हांव पाळटा. देखून बेटे वेळार तुमची वळख करून सळावळ करूंक चड वळखपा दाखयता आनी ह्या मारिफात मोगा बांद वाडोवन दी म्हूण आमचें मागणें. पवित्र आत्म्याची फिरगज म्हणटाना ह्या दिसांनी नोव्हें जावनूच आसा परवा फेस्त. आनी ह्या फेस्ताक भोवशा गद्दळायन आचरण करूंक आमचो मानादीक बाप लियो लोबो आलोचन करनासुल्लो. पाद्र्या बांका पयजे गे म्हण, पूण कितल्या जाणांक कागदां गेल्यान म्हण म्हाका गोत्तो ना. पूण तरीके फेस्त आमी गद्दळायन करता. आनी ह्या फेस्ताक आमचो आदलो गवळी बाप सकाळी मिसाक येतलो म्हूण ह्याच वेळार हांव सांगूंक अपेक्षिता. देखून तुमकां समेस्तांक परत स्वागत केल्ल्याक मोगा माईपासाक आनी दादोसकायक देव बरें करूं म्हणून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर तुमच्या संदेशाक. उपकार बावडचो शेगुनू सर शेगुना प्रास व्हरतो. हांगा हजर आसल्या सर्वांचो उपकार बावडूंक तुमच्या मुखार येता. सर्व आयोगाचो संयोजक श्री रॉनी फेर्नांडीस. देव बरी सांस देव तुमकां सोमेस्तांक. आज आमच्या नव्या वेगार बापांक आमच्या बाज्याल फिरगजेक वावर करूंक अवकाश करून दिल्ल्या धन्य देवाक आमी अर्गां पाठयता. गोवळी बापांचे प्रतिनिधी मानादीक बाप जोसेफ मार्टिस, तुमी हांगासर हजर जावन आयची मागण्या विधी तशेंच नव्या वेगार बापांक हुद्दो हस्तांतर करची जबाबदारी सोडून व्हेल्या. तांकां बरें मागोवन आमकां सर्वांकी तुमचो संदेश दिला. तुमकां आमचे फिरगजेचे आदले वेगार विलियम आनी सर फिरगजगारांचे नावे मनपूर्वक उपकार पाठयता. तशेंच आमचे आदले विगार भोव मानादीक बाप लियो लोबो हांगासर हजर आसात. तुमची 1 वर्सांची निस्वार्थी सेवा फळादीकपणी संपवून फाल्यांच्या दिसा तुमी निड्डोडी फिरगजेक तुमची सेवा अर्पूंक भायर सरल्यात. तुमच्या वावराक आमी सर्व फिरगजगारां तुमकां बरें मागता आसतना तुमकां बरी भलायकी, मोतीक समाधान आनी देवाचो आदार तुमचेर मागता आनी काळजांतान तुमचो उपकार बावडून देव बरें करूं म्हणटा. पवित्र आत्म्याक समर्पिल्ल्या आमच्या फिरगजेक नवो विगार जावन आमच्या फिरगजेच्या गोवळीक वावराची जबाबदारी वहिसिल्ल्या मानादीक बाप बनवेंचर बापानो तुमकां आमी आभार मानता. आमचो पात्रोण तुमकां आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता. तुमी आमच्या फिरगजेक दिवच्या मिसा वावराक आमचो भरपूर आनी उक्त्या मोनाचो सहकार आनी पाठिंबो दिता म्हूण बसयता. हांगासर तुमचे मिसांव वावर फळादीक जावं म्हूण आशयता. धन्यवाद तुमकां आमच्या फिरगज कुटुंबांतावन बनवेंचर बापानो. आमच्या नव्या विगार बापांक पावंक आयिल्ल्या आनी तांकां सांगात दिल्ल्या मिलार मायेच्या फिरगजचो नवो विगार मानादीक बाप आयवन रोड्रिगस तशेंच उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सांगात दिल्ल्या सर्व मिलारच्या लोकांचो काळजांतावन उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमची फिरगजेची चारित्रा वाचून विवरण दिल्ल्या आमचो फिरगजेचो उपाध्यक्ष मानेस्त दीपक डिसोजा तशेंच सर्वांक स्वागत केल्ल्या कार्यदर्शी लिडिया लोबो, नव्या वेगाराक वेदिस्थानार बसोवचें कार्यनिर्वहण घेतिल्ल्या मानेस्त हेनरी डिसोजा हांचो तशेंच आयचे कार्यक्रमाचें कार्यनिर्वहण केल्ल्या
मानेस्त रोशन डिसोजा तुमकांय काळजांत तावून देव बरें करूं म्हणटा. हांगा जमलेल्या सर्व गवळीक परिस्थितीच्या संध्यांचो याजकांचो धर्मीक भयणींचो सर्व मोगाळ बाजालगार फिरगसगारांचो मनपूर्वक उपकार भावरता आनी सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू वन अँड ऑल. Just a minute, I forgot to mention our nursing students. About 50 of them they are here. I appreciate your presence. Thank you for coming and study well and shine in life. हे उल्हासाचे मोठे कार्य हांगासर संपता. आता आमी सोम्याक दिन वाचून एक गीत गावया. सर्वांनी उबे रावचे. सोम्याक दिन वाचूया तो बरो, सोम्याक दिन वाचूया तो बरो, सोम्याक दिन वाचूया तो बरो, मोगा परिमिताचो बरो, मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार बरी आशिर्वाद दिवं आमकां.